झेकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवें मुझे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसले. आपल्या हातांत मेजपाचे सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हळें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितले रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो दूत फुडें सरलो आनी ताका मेळोवंक दुसरो एक दूत आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसलेमाक फागर आसचें न्हय, कित्याक ताचे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्येन आसतलीं. हांवूच जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो फागर, उलयता तो सर्वेस्पर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. सियोनाचे धुवे गायन कर आनी संतोश भरीत जा, कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां, उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतालीं, ती ताची परजा जातालीं, आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलो. तेन्ना दळबराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तुका कळीत जातलें. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तवळ जेजून देवचाराक बेश्टायलो आनी भुरग्याक गूण करून ताच्या बापायक फाटी दिलो. देवाची ही व्हड पदवी पळोवन समेस्ता विस्मीत जालीं. तो करतलो तें सगळें पळोवन सगळो लोक आजाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत बरें कसो. मनशा पुताक बेगीनच धर्ण लोकांच्या हातांत दिताले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान ते तांचे मतीक गेले ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचे उतार हे.